देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. मातेवाचो 13 वोड 36-43. लोकांक धाडटोच जेजू घरान भितर गेलो आनी ताच्या शिसांनी ताची सोशी येवन म्हटलें, शेतांतल्या नेराचे वापराची सोजमोणी आमकां दी. ताणें परतीपाडून तांकां सांगलें, बरें बी वोपता तो मनशाचो पूत. शेत म्हणगे संवसार, बरें बी म्हणल्यार राजाचीं भुरगीं, नेर नुस्त्याचीं भुरगीं. नेर वोपलो तो दुस्मान, देंवचार लुवणेचो काळ, संवसाराचो शेवट. लूव बी देवदूत. जशें नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात तशें संवसाराच्या शेवटाक जातलें. मनशाचो पूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राजांतल्यो सगल्यो वायट देखीच्यो वस्तू आनी खोट्यो करण्यो करतल्या मनशाक जमयतले आनी उज्याच्या आगटेंत उडयतले. थंय सगळीं रुदन करतलीं आनी दात किल्लीतलीं. तेन्ना बरीं मनशां आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्यावरी परजळटलीं. आयकूंक कान आसलोल्यान आयकुचें. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. देव उजवाड. जसो सुर्या आपल्या किरणांनी उजवाड दिता, तसोच देव आमकां आपल्या उजवाडान भरता. बऱ्या मनशां सवें हो देवाचो परजोळ आसा. त्याच परजोळान जिवन आपले भोंवतणी आसलेल्या भावां भयणीचें जिवीत परजळीत करता. नेराच्या वापारींत देव बरें बी रोयता, पूण देंवचार नेर वोंपता. आमी देंवचाराच्या सागण्यांक बोलोनासतना देवाचें राज स्थापूंक वावरुया. आमेन.